CRZ मुद्दो हो 2011 सावन चालू आसा आणि हा मंत्री जाल्यार फक्त 4 महिने जाल्यात। हांव सातत्यान ह्या विशयाचेर पाठपुरावो करीत आसा। खाजन जमनीक 2011च्या नोटिफिकेशना प्रमाण खासा नोटिफिकेशन गोंया खातीर आसा। ताकाच एक क्लॉज लावचो म्हण मागणी आसा अशी माहिती पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान दिल्या। आर्टेक्स गोवा खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार। ऑलमोस्ट 4 महिने जालो मंत्री जाल्यार आणि CRZ इश्यू जो 2011 नोटिफिकेशनाचो जो इश्यू आशिल्लो आय एम कंटिन्युअसली फॉलोइंग अप विथ NCSM बिकॉज इट इज अ सेंट्रल गव्हर्नमेंट मॉनिटर्ड ऑथॉरिटी, दुसरी सेंट्रल CRZ ऑथॉरिटीज आणि तिसरी ऑनरेबल मिनिस्टर जावडेकर बाबाकडे आम्ही फॉलोअप करतले। आता हांवें खुबशे कॉरस्पॉन्डंट गेले, खुबशे बातम्यो झाले, पण आम्ही आता एकूच गोष्ट जी रिलॅक्सेशन मागलेली आसा नंबर 1 म्हणटा पळय दॅट आमचे बंद जे आम्ही मेंटेन करूना जावं ते सरकारान गोंयच्या लोकांनी बंद मेंटेन करूना म्हणून आम्ही इंग्रेस जाला सॉल्ट वॉटर इनसाइड द आमचे लँड। सो आता तेका आम्ही सेंटराकडे मागता की नोटिफिकेशन शुड कम वेर स्पेशल नोटिफिकेशन ऑलरेडी देअर फॉर गोवा एज पर 2011 नोटिफिकेशनान खाजल लँडाक आमकां गोंयान स्पेशल नोटिफिकेशन आसा तेका एक क्लॉज एड कर की खाजल लँड जे आसा जे बंद आसा ते पासून HTL लँड कवर जावपाक जाय। सो ही आम्ही परतून फॉलोअप करता। आता हांवें परतून ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केल्ली आसा की जे पर्यंत हे करना देन एक्सरसाइज ऑफ डुईंग द CZMP फायनलायझेशन is going to be not the way the Goan people desire. So हो इश्यू जालो। दुसरे इश्यू जाले आम्ही ऑलरेडी स्टेट अंडर द सेन्सस वी आर अ स्मॉल स्टेट आमचे टाउन जे आसा जसे कलंगूट एक्झाम्पल दिता वी हॅव ऑलरेडी आस्क्ड देम टू नोटिफाय म्हणजे आता रेव्हेन्यू मिनिस्टर नोटिफाय करतले ते आमच्या क्लोजान घालूंक सोदता। सो अशें करून ते 4-5 आयटम जे आसा अजूनय आमकां सेंटरांतल्यान खंय तरी येवना म्हणून आय हॅव रिक्वेस्टेड central minister to give me an appointment along with NCSM, along with central CRZ authority, so that this can be taken to the logical end. This is a requirement. हांवें हे विकाक दी म्हटलें अजूनय म्हाका सांगूना। आज हांवें CMाक रिक्वेस्ट केला की तुम्ही उलोवन म्हाका अपॉइंटमेंट घेवचो नाल्यार तोय आसा जाल्यार वांगडा या म्हणून बिकॉज दिस इश्यू इज क्रुशियल इश्यू टू डू इन गोवा।